बाय कितें केला पळय तुका मम्म यमी हवा यमी अबे जिजू वयता खंय आनी अबे आसला बाई वयता खंय जिजू जेवणा चल बाय बाय तर हा बाय 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 सध्या रावंडार बाबा कोण रे माची रे माची रे पाय दुखले चल खंय गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग सो आता न्हू बायक एंड कितें केलें सकाळी न्हू चपाती बिश्टी खावयतले ते खायत ना सो म्हटलें ताका एक आतां न्यू एक रेसिपी करतले आनी ताका दितले सो कितें ताका स्पेशल एक डीश करता ऑमलेटीन हांव न्हू आनी मातशें ट्विस्ट करता ताका खावपाक जाय आनी ताका हेल्थी मातशें म्हणून सो ऑमलेट पळय ताका कशें खाता सदां चडशें ताका बॉयलूच दितले सो स्लायट ऑमलेटीन ताका मातशें डिफरंट कितें घालून दिता वेजिटेबल्स हांगासर बारीकसो एक पोटेटोस घेतला आनी गाजर घेतला हे पयलें पील बीन करून घेता हे पील घालून घेतला हे न्हू बॉयल करपाक जाय थोडे थोडे पीसीस करता हाफूच घेतलेलो हांव इल्लोसो पीस हेचो आनी सो बॉयल करता आनी हेच्या वांगडा मटर घालतले सो पयले पीसीस करून घेता कुकराक लायतले फर्स्ट सो हांवें थोडेसो गाजर कट करून घेतला थोडे मटर आनी पोटेटोस हे सगळे दोन घेता आनी हे बॉयल करून घेता एक 2-3 सिटी मारून घेता मातशें सॉल्ट घालून असं बॉयल करून घेतला हाका तो न्हू बरें स्मॅश करून घेवपाक जाय फूल थिंग टोटल थोडेच घेतला आनी चड बॉयल केल्लें पूण हाफूच घेतला आनी एक घेता ते बीट करून घेता आनी हितून जस्ट पिंच सॉल्ट चड घालचें ना बायक म्हणून सो पिंच सॉल्ट हळदी पावडर मातसो घालता सो तुमच्या हिशोबान तुमी कितें घालूंक शकता लायक अर्द्या भुरग्यांक तिखट बीन आवडटा न्हू सो मातसो जिरा पावडर कुमीन पावडर गरम मसाला मातसो जाय जाल्यार स्पायसी करपाक जाल्यार मातशें मिरची पावडर मातशी व्हडली भुरगीं खाता जाल्यार सो हांव बेश्टें प्लेन हळदी पावडर आनी सॉल्टूच घालता सो हे सगळें घातलां आनी हेतून आतां हे मिक्सचर घालता हे सगळें स्मॅश केलां ते मिक्स करून घेता तेच्या वांगडा असो पॅन दवरता तुमी खंयचेय कसलेय शेपीन करूंक शकता हे बेश्टे रावंड बारीक करता कशेंय टायप करूंक शकता तुमी लायक नॉर्मल पॅनाचेर सुद्दां सो हे करता आनी हेका घी लायतलो तेल ऑयल यूज करचें ना असो घी लायता मातशें आनी फ्राय करून घेता असं मातशें रेडी हा बायचें ऑमलेट विथ वेजिटेबल दोन घेतलो पळय आतां कशें खाता ते बाय यो बाय कितें केलां पळय तुका मम्म यो बायक पळोवया आवडटा काय बाबा खा रे यमी बरें लागता बा आवडलें बायक बायक आवडलें आं तुमी अशें ट्राय करूंक शकता बेश्टे तेच आवडला तर तेच आवडटलें यमी यमी हवा यमी बरें लागता नायस अरे बा तशेंच दवरता म्हणून हांवें दवरला तशेंच ये खा बरें वेरी गुड ये क्लॅप 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 सो आतां हांव वयता मातशें कितें नुस्तें हाडूं आमचो जो सद्दां येतालो मोटरसायकल घेवन नुस्तें तो ह्या दिसांनी ना गांवान बीन गेला दिसा खबर ना ह्या दिसांनी हांव थंयचेंच नुस्तें घेवन येता पळयता आतां कितें अवेलेबल आहा तें घेवन येता सद्या कडयेक बीन सॉरीज आसलें हाडलें हांवें प्रावन्स बीन हाडले बे मोठी बारीक मिक्स आहा हे पळय मोठी पण तुमकां दिसना सो सॉलीड आसल्यार वचून येता म्हटल्यार कितें जालें नुस्तें चडशें कांय नासलें मोस्टली वेल्ल्यो लेफो बऱ्यो नासले सो हांवें प्रावन्सूच हाडले प्रावन्साची कडी बीन करून घातलें म्हणल्यार हांवें फ्रिजान दुसरें कितें नुस्तें आहा तें भाजून हेका हाजी म्हटल्यार कडीच करून मातशें वचून चलून येता म्हणल्यार हे दिसांनी जायना 11:30 जाली बायकूय कितें नुस्तें लसोना बी तें ताका करतलें फ्रांसीस बरें येता बायक बाय आयकना हांगा जावय जेवताले फ्रांसीस बीन जेवलो शंकर जेवून गेलो मम्मी आनी आयज पळयता आमचो प्लॅन कसो कितें हे पळय जेयता जेयता उठला आतां तरी खेळटा बॉलांनी आनी जेयता ए मागीर ताटार घालपाचें आसलें दाडाक दी मागीर व्हेरी गुड पळयता पळय तें सो जुजू येयल्लो पळय आमगे बाय बाय भायर बसला जुजून कितें केलें सांग जुजून कितें केलें सांग आमची वाट लायली
एक्चुअली आयज आमी जिजूगेर वचपाची आसली हा जशन पळय दिदीकूय खबर ना दिदी खबर आहा जिजू ना न्हू दिदीकूय खबर ना जिजू पावलो आनी जिजूकूय खबर ना आमी येतली म्हणून एबे बाय बसला आनी खाता एबे जिजू कडेन रे बाबा आमी कितें रे कोण रे बाबा कोण येयला रे तेका पळयता हाय खंय तेका एबे जिजू वयता खंय आनी एबे आसरा बाई वयता खंय जिजू जेवणा चल बाय बाय तर आं बाय बाय टाटा बूट रे बूट ना रे तुझे तसोच पॅम्पर घालून वयतला तर रे बूट रे तू घाल खंय ताता करतलो एवढं घातलं पण ताता बाय बाय खंय तू घाल खंय माच्याचे बूट रे माच्यान बूट घालू ना या खंय थंय या खंय टाटा बाबाय कर मरे तर मम्माक हे बाबाय वयता मरे माच्यो वयता मरे तो माच्यो वयता मम्माक टाटा कर बाबाय कर हा बाबाय बाबाय म्हण मरे दादा टाटा तो उदय जिजू बीन येयलो जिजू बीन वचून हांग बीन केला आनी सोमत्या तर रोशन येयला आज जिजूय खूब दिसांनी येयल्लो आयज दिदी कसो न्ही दिलो दोगे जिजू आयज खूब दिसांनी पावलो आनी तूंय रोशन म्हाका दिसता कितल्याच म्हयन्यांनी केन्ना येयल्ले म्हाका ते याद ना सो आमी बेश्टे आतां पासाय केल्ली बायक घेवन रोशनाक म्हणले एक रावंड मारया बाय वचत नासले पयलीं आतां गेले पळय बाबा कोण रे माची रे माची रे माची कोण येयला बायची माची न्ही रे बायक चली करा रे चली करा रे चली करा माची वागला चली कपडे देवले म्हणे आनी ताका गळ्यान बीन काडलेले घालूंकूच ना परत ना तेन्ना म्हाका जायना न्हू सो ह्या दिसार आतां भाभी येयना न्हाणोवपाक ती घरा गेला मुगो भाभी सो ते आवटापान घालतना हांवूच न्हाणयता सो चलो अशें एक रावंड हांव गेल्ली च्या बीन कांय ना च्या आतां वचून करून पितले आतां बाय सद्या रावंडार बाबा कोण रे माची रे पाय दुखले चल खंय सो रोशन गेला न्हू सो बाय कशें आयकना तेज्या वांगडा वचोंक सोदता आनी गेले शंकर हाडूंक गेला तरी येयना तेज्या वांगडा गॅरेजांतसून पळया चल हे खंय वयता तुमी बाबाय बाबाय बाबाय